लाडली लक्ष्मीचे एक आशिल्ले म्हज्या घरा कडेन खुबशे लाडली लक्ष्मी गृहलक्ष्मी ह्या कामा खातीर लोक येतात. तांकां एक आदार दिसता की दामू आपले पयलीं भशेनच कामां करतलो आनी हांव करता तांची कामां. म्हजें ऑफीस आसा थंय, जें ऑफीस फाटले 10 वर्सां आमदार आशिल्ले त्या वेळा पासून आसा. तें हांव हरलो म्हणून एका दिसान लॉकआवट करून इतलो हांव पडमूर जालो. म्हणजे हांव कोणा लागून करतालो? आमदार आसा म्हणूनच करतालो. समाज सेवा जर करता जर म्हणटा जाल्यार ती कित्याक म्हणून करप आसता? ती सदांच कंटिन्यू करूंक जाय. तें ऑफीस IGBन आसा, थंय जो स्टाफ आसा तांकां हांव स्वताच्या बोल्सांतल्यानच पेमेंट दितां. हांव सरकाराचे कुस्तार करना न्ही तें. पण हे लोक आतां समजपाक लागल्यात. सो जो कोण म्हज्या घरा कडेन येता ताका गृहलक्ष्मी, मागीर लाडली लक्ष्मी, गृह आधार कितें आसा ते सगळे अर्ज हांव भरून दितां. आनी ती म्हाका केन्नाय म्हणटात की आमकां पावलें तें तुज्या हातान तुवें दिवचें म्हणून. हांव म्हज्या हातान दिना खरें, ते मंत्री येतात आनी ते मंत्री त्या हातूंतल्यान ते करतात, तेन्ना ते कार्यक्रम जाता. पण आमदाराकूय हक्क आसता कारण तो पिपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह. जसो तूं म्हणटा स्वता पार्लमेंटरियन. त्या आमदाराक पयलीं विचारपाक जाय फाटले 5 वर्सान हांव आमदार आशिल्लो तेन्ना म्हाका हक्क नाशिल्लो तें विचारपाक जाय. तेन्नाचो राग तूं आतां काडटा? ना, राग काडना. एक काही वेळार दाखोवन दिवचें पडटा. केन्ना केन्नाय उज्यान हात घालनाका, लासतलो म्हटल्यार सुद्दां कोण आयकना न्ही. तेन्ना मातसो तरी कोळशाचो हें हात लावचो पडटा पयले मरे म्हणून, बूट दिवचो पडटा. हे तशेंच आसा. हे 1 वर्सांनी बी हांव खूब शिकलां, फाटले 2 वर्सांनी बी हांव शिकलां, हें लोकूय पळोवन शिकलां. तुमकां हांव खरें भाशणांतलें वाक्य सांगना, पण तुवें नायक पिक्चर पळयलो आसतलो न्ही. नायक पिक्चरान तो प्रामाणीकपणान मुख्यमंत्री काम करता, अनिल कपूर. पण लास्ट वेळाचेर ताजें एक वाक्य आसा न्ही, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. लास्ट वेळार जेन्ना तो मुख्यमंत्री ह्या सिटार बशिल्लो आसता तेन्ना अमरीश पुरीक तो पळय मारता, तेन्ना तो आपल्या हातीचेर गुळी मारता. अमरीश पुरी गार्ड्स येतात आनी गुळी मारून उडयतात. त्या वेळाचेर ताच्या तोंडान एक त्या परेश रावलाक सांगिल्लें वाक्य व्हेरी इम्पॉर्टंट, आप लोगों ने मुझको पॉलिटिशियन बना ही दिया. सो तूं पॉलिटिशियन जालो? तशें म्हाका वागचें पडटा. कारण अनेक जे हे पडमूर आनी हे काही लोक जे आसात तांकां हीच भाशा दिसता. इलिगल एक्टिविटी आयज चालू आसा ताजेर कोण कित्याक प्रश्न विचारना? आयज जे पळय कितें चलना ताजेर कित्याक हे आवाज काडना? सादें तुका उदाहरण दिता. ते आमचे थंय ओल्ड मार्केटान एक खड्डो पडिल्लो. त्या वेळाचेर एक मनीस, हांव जाणा तो कोण तो, नांव घेवन वता, तो आमचो केन्नाच न्ही, BJPचो न्ही. तो प्रत्येक वेळार वतना ते फोंडांतल्यान गडगड करून वतालो आनी तेन्ना कितें म्हणप, आमदाराचे दोळे फुटल्या. हांव आमदार आशिल्लो तेन्ना, आमदाराचे दोळे फुटल्या. हांव मागीर ते धरणे धरून आनी कितें करून तें करून दिलें. तेन्ना आमदाराचे दोळे फुटले, गडगड जालें, आमदाराचे दोळे फुटले. इनफॅक्ट ते म्हाका पडना आशिल्ले, नॅशनल हायवेच तो. पण केलें तें, आमदाराचे दोळे फुटले. आतां पयर फाटल्या 1 वर्सां भितर थंय तोच खड्डे तशेंच आशिल्ले. त्या वेळाचेर तो परतो तोच मनीस गाळी मारता. कोणाक? भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आयलें मरे पळय म्हणपाक लागलें. कितें परिवर्तन पळय म्हणजे कितें? सारकें ताजें? हां, सारकें ताजें. म्हणजे त्या फाटल्या 5 वर्सान कितें आमदाराचे दोळे फुटिल्ले म्हणजे हांव. आतां तूं कित्याक तो फोन भरून घेयना? हांव तेंच म्हणटा. आतां जेन्ना हांव तो फोन पळयतां तेन्ना तोच मनीस उलयता. पळय म्हणटा आमदारान काम केलें. काम केलें म्हणटा? हय. कोणें? आमदारान काम केलें. खंयच्या आमदारान? हांव आमदार ना, हांव मंत्री ना. लोकांचे उलोवपाची जेन्ना तुजे बद्दल जेन्ना चिंतपाची स्टायल जेन्ना नेगेटिव्हच आसा ती केन्नाय बदलपना. कारलें आसा पळय न्ही कोडू, ताका तूं साकर लावन सुद्दां दवर, कोडू तें कोडूच. बरें, तुमचे हे दोगांचे जे राजकारण आसा, विजय सरदेसाय म्हणना, हांव ताका राजकारण हो शब्द दिना. हें राजकारण घाण केलां ह्या लोकांनी. हें सुडाचें राजकारण जाल्ले भशेन जाता. हें राजकारण घाण केलां, तें लोकांक कळपाक जाय. अरे एज्युकेटेड क्लास फायदो काम करता, तोय काम करता. दॅट्स ट्रू. बरें जालें ना? बरोबर आसा. सगळेंच रावपाचें. लोकांचो म्हटल्यार कितें, जो पळय भौतीक पळय विकास जावपाक जाय, भौगोलीक विकास जावपाक जाय, तो विकास कित्याक उरता? त्या लोकांचे मायंडसेट इतले बेल्ट लेवलाचे सकयल कित्याक हाडपाक जाय? मायंडसेट एक वेगळी गजाल, पूण डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत लिसन, आमी आयज काल लोकांक एज्युकेट करपाचो प्रयत्न करपाक जाय. तो करात मरे. अजुनूय अशे लोक आसा ते मनोहर पर्रीकरान ही स्कीम केली अशें म्हणपाकूय तयार ना. म्हणजे ती जर समजा व्हरून जर ती समजा एक हें दिलें, अर्ज दिलो, तांकां तो कोण तो स्थानीक कोण करता न्ही तांकां तीच दिसता. ह्यो गोश्टी खंय तरी सांगपाक जाय. सो क्रेडीट मेळपा जाय. जे सरकार लोकां खातीर वावुरता त्या सरकाराक क्रेडीट मेळूंकूच जाय. म्हजो जाहीर केन्नाय आव्हानांतलो एक प्रश्न आसता. तो प्रश्न खंयचो? तो प्रश्न हांव आतांय परत विचारता. एक तरी अशी स्कीम सांगा काँग्रेस सरकारान केल्ली जी रेजिड्युअल इनकम लोकांक दिता. रेजिड्युअल म्हळ्यार म्हयन्याक येता. सांगात.
2000 सालान जेन्ना मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री जालो त्या वेळाचेर DSS स्कीम केली. यू स्टार्टेड विथ 500 पण मागीर ती 750, 1000, 2000 काँग्रेसीन वाडयली ती. न्ही हांव तेंच म्हणटा न्ही, तुमी पळय आंबो पळय कोणें लायलो न्ही ताजी फळां खावपाक खूब खूब जाण आसतात. आंबो कोणें लायलो पळय न्ही ताजो विचार करूंक जाय. म्हज्या बापायन आंबो लायल्लो तो आयज हांव जर खातां जाल्यार म्हज्या भुरग्यां खातीर हांव जर कितें करून दवरतां जाल्यार ताका वालोर कळ्ळें न्ही. बरें, एक इम्पॉर्टंट विशय स्कीम म्हणून म्हणटा हांव सोंपयता ती भारतीय जनता पार्टीच्या मुख्यमंत्र्यान ती स्कीम केली रेजिड्युअल स्कीम. ती रेजिड्युअल चालू आसा. आतां ती गृह आधार म्हणटा ती रेजिड्युअल स्कीम कोणाकच बंद करपाक सुद्दां शक्य ना. बरें, एक इम्पॉर्टंट लोकसभा इलेक्शनाक जेन्ना तुमी आतां लोकां कडेन वतले तेन्ना मोपा ह्या मुद्द्याचेर तुजी भुमिका कितें आसतली? हांव अजुनी म्हज्या पक्षाचे भुमिकेचेर आनी म्हज्या व्यक्तिगत भुमिकेचेर ठाम आसा. विशय आसा जो आयज मोपा गरजेचो आसा काय ना. दाबोळी बरोबर मोपाय आसचो ह्या हाजेर एकमत आमचें सगळ्यांचें जाल्लें आसा. विधानसभेनी हाची चर्चा जाल्ली आसा. काही लोकां खातीर राजकारणाच्या दृश्टींतल्यान जर विशय जर वयर सर काडपाक जाय तो जाल्यार त्या लोकांनी सांगपाक जाय की फाटलीं 7.5 वर्सां लँड एक्विजिशनाच्या प्रोसेसा पासून सगळ्यो गोश्टी करीसर तुमी खंय आशिल्ले, कित्याक उगी रावल्ले? तुमी आतां यू आर सपोर्टींग मोपा? दाबोळी हो दक्षिणेकडलो एक मेन केंद्र आसा. तें चालू उरतलें हाजी लेखी हमी. त्याच बरोबर विधानसभेच्या पटलाचेर कॅबिनेटाचो डिसिजनूय जो युनियन आज दिल्लो तोय दवरिल्लो आसा. ह्यो सगळ्यो बातमी आमी वाचल्या, डिस्कशन जाल्लें आसा. मोपा ही काळाची गरज आसा ही सगळ्यांक खबर आसा. अशा परिस्थितीन भितर तोच विशय परतून उकरून आमी कितें करपाक सोदता, आमी खंय तरी खुजेपणां करून आमचो विकास हाडोवपाक सोदतात. मोपाक सपोर्ट करपी लोक म्हणटा की दाबोळी क्लोज करचें म्हणून. कोण म्हणटा? 2 एअरपोर्ट चलचे ना म्हणून पळय जे लोकांक पळय जे म्हणटा पळय सांगतात पळय न्ही त्याच पयलीं प्रश्नचिन्ह. तोच पयलीं प्रश्नचिन्ह आसा. एक विचार करपा सारकी गजाल आसा. हांव एक सांगता, आयज आमची हॉटेलाची बॅड्स कितलीं आसा? 45,000 to 50,000 बॅड्स आसा. आयज पर्यंत ट्युरिस्ट कितलो येता? आयज ट्युरिस्ट येता तुजो 20 लाख 21 लाख डॉमेस्टीक आनी हें. आयज काल हळू हळू एंटरटेनमेंट हेंच इंडस्ट्रीज फुडें वचपाक लागिल्ली आसा. लोक आतां हळू हळू ट्युरिजम ओरिएंटेड हॉलिडेजान भितर वचपाक लागिल्ले आसा. अशा वेळाचेर आमचो एक प्रोजेक्शन जो सर्वे दाखयता तो सर्वेन भितर फुडले 5-10 वर्सां ट्युरिस्ट जातले ते 50 लाखा कडेन पावतले. खंय रावतले मागीर ते? सायडीचो चिप्पी एअरपोर्ट जाला म्हणून आनी महाराष्ट्रान वचपाचें म्हणजे महाराष्ट्रान आपल्याला भौगोलीक विकास करपाचो, ट्रेजरी भरपाची, रेवेन्यू भरपाचो आनी आमी कांय करपाचें ना. आमकां भंय कितें आसा की दक्षिणे कडले हॉटेलां बंद पडटलीं म्हणून, टॅक्सी बंद पडटली म्हणून पडचें ना. ज्या वेळाचेर ते 50,000 जेन्ना ट्युरिस्ट तुजे हांगा जातले त्या वेळाचेर दुसरोय विचार करपा सारको जाय न्ही की बाबा त्या ट्युरिस्टां खातीर हॉटेलांय वाडटलीं, ती हयीच हॉटेलां जाय पडटलीं. बरें, आनी एक गजाल सांगता जी मायनर गजाल आसा. आमकां इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जालो जाल्यार सुद्दां काही अनेक गोश्टी इम्पोर्ट करपाक शकना. जण म्हणजे भाजीपालो, पेरिशेबल गुड्स आनी जें कितें आसा तें हाडूंक शकना. येदे व्हडले त्या एअरपोर्टाचेर वेअरहावज आसचे ना, हँगर्स आसचे ना विमानां पार्क करपाक, हें करपाक काम मेळचें ना लोकांक. आयज आमचो भुरगो अनएम्प्लॉयड कित्याक आसा? कितल्यो इंडस्ट्री नव्यो आयिल्ल्यो आसा. एका त्या PWDचे 100 पोस्ट आयल्या ताका 20,000 अर्ज. खंयचे तरी WRDचे खंयचे LDCचे पोस्ट आयल्या ताका कितले अर्ज? 6,500 अर्ज. खंयचे आनी कितें पिवन आनी LDC इतले अर्ज कशे येता? इतले एप्लिकेशन कशे येता? भुरगे खंय वचपाचे? खंयचे कामां वचपाचें? आनी जाल्यार सिलिकॉन व्हॅलींतले बेंगलोर आनी पुण्यांतले भुरगे परते येवपाक लागल्यार तांकां कोण काम दितलो? अमेरिके सारक्या देशांतल्यान आउटसोर्सिंग करपाचें बंद केल्लें आसा. अशा वेळाचेर इंडस्ट्रियलायजेशन आनी इकॉनॉमी रन जावपाक आनी हाताक काम मेळपाक नवें हें सगळें जावपाक जर जाय, ट्युरिजमूय जर इनकम मायनींग बंद जालें आसा, ट्युरिजमूय जर येवन जर इनकम जावपाक जाल्यार ह्यो सगळ्यो गोश्टी. ओके, बॅक टू दामू. आतां असेंब्ली तूं जेन्ना पळयता तेन्ना एक इशू यू थिंक यू वूड हॅव रेज्ड इफ यू वर देर इन द असेंब्ली, वन इम्पॉर्टंट इशू फॉर एंटायर स्टेट. आतां जायतो असो आतां सगळ्यात व्हडलो मेजर इशू म्हणला न्ही तोच लोकांक एज्युकेशन आनी एम्प्लॉयमेंट शेवटी जो कोण मनीस कितें करता हो पोटा खातीर करता. तुजे कडेन गर्दी घरा कडेन आसता किंवा ना आसता, अर्ज गृह लक्ष्मीचे आसूं, आदाराचे आसूं किंवा लाडली लक्ष्मीचे आसूं, प्रत्येकाक कितें तरी ह्या सरकारा कडल्यान अपेक्षा आसा मॉनिटरी बेनिफीट.
आनी तुमी जर इन अरावंड सरावंडींग जर पळयलें स्टँडर्ड ऑफ लिवींग इतलें वाडलां, म्हारगाय इतली वाडल्या, यू कांट कोप अप विथ ते तुजें बजेट आसा त्या तातूंत भितर तुज्यान कोप अप करपाक जाय. तो इशू खंयचो काडटा? इशू इज एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट एक दोन इशू अशे आशिल्ले जाका लागून तूं तासन तास थंय उलयलो तेन्ना दिगंबर कामत सरकाराचेर तासून उडयलें, एक रिजनल प्लॅन आनी दुसरो मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन. तुज्या सरकारान कांयच करूं ताजेर? न्ही, मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाचेर कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केल्ली आसा. फायनल कांयच नाही ते आतां तुमी वाचतात, पेपरांनी वाचतात, सगळ्यांक ज्यो काही गोश्टी कितें जालां ना लोकांक काही गोश्टी जादूचे काणयेन फाल्यांच जाल्ल्यो जाय. तुमकांय जाय आशिल्ल्यो तेन्ना? हय बरोबर, पण आमी 7.5 वर्सां टायम दिला. तुमी आमकां 7.5 वर्सांचें कंपेरिजन काडटा आनी 15 म्हयन्याचेर करतात. एक लक्षांत दवरपाक जाय की 21 आमदार बदलले. परिवर्तनान भितर काँग्रेसच्या सरकारा कडल्यान टर्न करून भारतीय जनता पार्टीचें सरकार केलें. 56,000 एम्प्लॉई बदलूना न्ही, तेच लोक आसात न्ही काम करपी. दिस इज अ पॉलिसी डिसिजन. यस करेक्ट, पण काम करपी तेच लोक आसात न्ही. एका मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरा कडल्यान भारतीय जनता पार्टी कडल्यान सरकारा कडल्यान लोकांच्यो पळय अपेक्षा आसा त्यो अपेक्षा तुमी 15 म्हयन्यान जावंक जाय म्हणटा. एक वटेच्यान कालवी पूल जावंक जाय म्हणटा फास्ट, एक वटेच्यान रिजनल प्लॅन, एकडे SEZ, एक ODP. यस करेक्ट, पण आमचो जाहीरनामो आसा तो 5 वर्सां खातीर आसा. 5 वर्सां खातीर आसता. सो मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन 5 वर्सां नंतर करतले. व्यवस्थितपणे वता मरे. रिजनल प्लॅन 5 वर्सां नंतर कितें आसा जाणा, थोड्यांक मरे संवय आसा. भुरगो कसो ल्हान आसतना बरोबर देडाक घरा कडेन पावता वाड 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 म्हणटा. त्या वेळाचेर समजा आवय कूक करता जाल्यार कितें करतली? घरघरीत ऊन काडटली ताच्या ताळ्यान घालतली. काही प्रमाणात खंय कित्याक जावन उशीर जालो थंय कदाचित त्या दीस गॅस नाशिल्लो, कदाचित त्या दीस नळ नाशिल्लो, कदाचित त्या दीस लायट नाशिल्ली, कदाचित त्या दीस कितें तरी भाजी हाडपाक लेट जालो आसतलो. एक पाशेंस म्हणून आसता त्या भुरग्याक समजून सांगपाक. हांगा कितें जालां, भुरगो समजता पण हे पळय जे भोकाड गणोर पळय रडटात पळय न्ही, दाखोवन दितात पळय न्ही, कांयच करना मरे, कांयच करना मरे म्हणून. तुमीच केल्ले ते कांयच ना. हें उलटें जालां. आमी करूं ना. 7.5 वर्साचो टायम दिलो. 2005 दिना. आयल करेक्ट, म्हाका कळटा वेळेचें बंधन आसा. 2005 सरकार पडलें पळय न्ही, त्या लेवल विशय 2005 SEZाचो विशय, रिजनल प्लॅनाचो विशय 2005 काळ आनी पळयात. आणि 2005 खंय आनी 2005 ताणी केलो रिजनल प्लॅन विच यू इव्हेंच्युअली वॉन्टेड टू स्क्रॅप. न्ही, ताणी कसो केलो तो तुमकां खबर आसा न्ही. बरें, लास्ट क्वेश्चन. ओके, आमकां टायम ना म्हणून. एज अ दामू नायक, पॉलिटिशियन फ्रॉम सालसेत, हाऊ डू यू रेट परफॉर्मन्स ऑफ मनोहर पर्रीकर एज अ चीफ मिनिस्टर एंड ओवरऑल गव्हर्मेंट? एंड डू यू एक्सपेक्ट हिम टू डू मोर? सामकें शॉर्ट हितून सांगचें पडटा. ज्या तरेन हें सरकार चलता ताका आमी सद्या डिस्टिंक्शनान चलता. कारण जे पळय कोण बोवाळ मारतात तांकां इतलेंच आसा की तांचे सगळे वाटो बंद जाल्या. मारतालेच न्ही ते बोवाळ. आनी ह्या सरकारा बद्दल खूब लोकांची अपेक्षा इतल्यो वाडिल्ल्यो आसा की लोकांक दिसता की फाल्यांच काम जावपाक जाय. पण कायद्याच्या चौकटीन वेवस्थीत बसून सगळे गोश्टी वेवस्थीत पारदर्शकता ट्रान्सपरंट भितर करपाक वेळ लागता. आनी त्या खातीर ह्या सरकाराची जी कामगिरी आसा ती कामगिरी अप्रतीम आसा, उल्लेखनीय आसा, डिस्टिंक्शनान आसा. ती आनीकी जर रुळार येतली म्हाका एक खात्री आसा. ती आतां येणाऱ्या एक वर्स भितर सगळी एक्झॅक्टली सामकी गाडी. सो एक वर्स हे आशिल्ले दामोदर नायक, आदले फातोर्डेचे आमदार आनी भाजपाचे स्पोक्समन. तांच्या म्हणण्या प्रमाणे एटलिस्ट आनी एक वर्स जाय तांकां खुबशे विशय जाग्यार घालपा खातीर सरकाराक, आनी गाडी रुळार येतली 1 वर्सा नंतर. एक तांणी उलयता उलयता इम्पॉर्टंट गजाल सांगली की ते विजय सरदेसाचेर थोडो राग काडटा, पूण तेंचो आनी विजय सरदेसायांचे जे झगडे जाता तातूंत फायदो जाता ते फातर्डेकारांचो. कारण तांच्यो कोण नाल्यार कोण कामां करून दिता, ते लाडली लक्ष्मीची कामां करून दिता जाल्यार तो दुसरे कामां करपाक आसा आमदार म्हणून. एक म्हत्वाचो विशय तांणी सांगलो म्हणजे लोकसभा निवडणुकी खातीर तांकां जर टिकेट दिली जाल्यार ते निवडणूक लडपाक तयार आसा, पूण जर दिवना जाल्यार ते पक्ष सोडून वचचे ना आनी पक्षाच वांगडा रावतले. देव बरें करूं फॉर जॉयनिंग अस एट काउंटरपॉइंट. You are watching Counterpoint, your own interview series that you watch on Prudent every Monday at 7:30 and 9:30 p.m. Keep watching Prudent.